म्हादय संबंधी जशी मुख्यमंत्र्याची भावना आसा तशी म्हजी भावना तळमळ आसा. आज आमी जे गोंयकार उदक पितात ते म्हादयचेंच. म्हादयचे जितले म्हणून ट्रिब्युटरीज आसात हे सगळे ट्रिब्युटरीतलें उदक जे आसा ते म्हादयक न्हंयक येता, दुधसागरान न्हंयक येता आनी हें उदक आमकां मेळटा. पण हें उदक मागीर मुखाल्ले 6 म्हयने 7 म्हयने मेळपाक कारण कितें जर जायत जाल्यार त्या न्हंयचेर आनी न्हंयच्या ट्रिब्युटरीचेर बांदिल्ले बंधारे हे सगळे बंधारे इंटॅक्ट आमी सांबाळटात. आनी जेन्ना मागीर एप्रील म्हयन्या मे म्हयन्यात जेन्ना उदकाची कमी जाता ओपाक तेन्ना एक 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 बंधार आमी तोडीत येतात, उगड करीत येतात, ओपन करीत येतात आनी म्हणून आमकां उदक मेळटा. तर म्हादय जे आसा पळय न्ही हाजें संरक्षण रक्षण आमी करूंकच जाय. पूण कर्नाटकात जे कितें करता म्हाका एक विनंती करून दिसता सवत महाशय, बाब युरी जें कितें उलयलां पळय न्ही ताजें एक ब्रीफ काडपाचें आनी कर्नाटकाक धाडपाचें. तांकां शाणपणां दितालें येवनी मातशें अशें म्हणून की तुमगेलो हांगसरलो कावंटर पार्ट जो आसा पळय न्ही तो कशे पद्दतीन म्हादय संबंदी उलयता आनी कितली शाणपणान उलयता आनी तें तुमकां कळपाक जाय अशें म्हणून मुद्दाम एक धाडची अशी म्हजी विनंती आसा. सो मातशें म्हादय संबंदी आमी कितें म्हणटा अशें लायटली तो विशय घेवना. कोर्टाचे आमचे विश्वासात ना अशें न्हय, पूण त्या बरोबरच हो विशय जागृत उरचो. म्हज्यान हाऊस कमिटी आसा पळय न्ही हाऊस कमिटीचे 2 मिटींग 3 मिटींग करून क्लोज करपाक जाताली. सगळे सजेशन घेवन क्लोज करपाक जाता. पण आय इंटेन्शनली आय एम किपींग अलायव्ह. हांव जाणा म्हजे कडेन बोट दाखयतलें म्हणून तुवें 6 म्हयने सिटींग घेवना 7 म्हयने सिटींग घेवना अशें म्हणून. पण आय वॉन्ट टू कीप दॅट हाऊस कमिटी अलायव्ह. सो आमचो हो फोरम एक आनी हाऊस कमिटीचो दुसरो फोरम हे दोनूय फोरमाचे आमी डिस्कस करूं शकताले हो विशय कारण हो ज्वलंत विशय आसा. आनी म्हणूनच स्वाती महाशय म्हादयचो विशय जो चलता तो फक्त गोंयचोच न्ही. तिनूय स्टेटींनी प्रवाहान जे कितें डिसिजन ट्रिब्युनलान जे कितें डिसिजन दिलें आसा that decision has been challenged by all the 3 states. कर्नाटकाने चॅलेंज केल्लें आसा, महाराष्ट्रान चॅलेंज केल्लें आसा आनी गोंयांनी चॅलेंज केल्लें आसा. आनी त्यामुळे अशा प्रकारची प्रथा आनी पद्दत आमच्या भितर आसा, लॉ आमच्या भितर आसा की ती मागीर काश्मीराची न्हंय आसूं पंजाबाची न्हंय आसूं किंवा तेवटेच्यान ब्रह्मपुत्र आसूं हे सगळे न्हंयचे उदकाचे वांटप जे आसा ते त्या राज्या भितर त्या लोकां भितर ट्रिब्युनल थारायता. आनी हीच पद्दत आसा, आडांगी पद्दत ना. आडांगी पद्दत ना धान घेतला आनी पोरसा उबो रावलो आंगणा उबो रावलो दाखयत तुका यो अशें म्हणून. सो महाशय ही सिस्टम जावन आसा देशाची आनी म्हणून आमकां जे ट्रिब्युनल आसा त्या ट्रिब्युनलाचो जो कितें निर्णय आसा दॅट बी चॅलेंज इन द एपेक्स कोर्ट बाय ऑल द 3 स्टेट्स. आमकां हे मान्य तांकांय कितें तरी मान्य ना आनी म्हणून ताजे नियाळ जो आसा पळय न्ही तो आज ना फाल्यां येतलो. देर है मगर अंधेर नहीं है अशें म्हटलें वता. आमकां खात्री आसा गॅरंटी आसा की ज्या पद्दतीन आमी परस्यू करपाक जाय आतां इतलेंच कितें उठ सुट आमी उठले दिल्ली ते धांवले म्हणून आमी धांवले ते धांवले आमी धांवले. वी आर नॉट फॉलोवर्स. वी आर गॉट आवर ओन स्ट्रॅटेजी. आमकां खबर आसा की आमी कशे पद्दतीन वचपाक जाय हो विशय मुखार घेवन. म्हादय संबंदी सांगता आसतना समज मातशें की आमी बरो फॉलोअप करतात आनी इमिजिएटली आतां हे असेंब्ली सोंपना फाल्यां असेंब्ली सोंपता ताजे नंतर जी आमची स्ट्रॅटेजी मुखार वचून दिल्लीक समजा मेळपाक जाय सांगपाक जाय वगैरे वगैरे आमी करतले.